दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो थोडी आज आमी भगवन कुटुंबाची परब आचारान करता. भगवन कुटुंब म्हळ्यार आमकां समेस्तांक भोव मोगाचें. हर एका घरांत सडावत घरांनी भगवन कुटुंबाची एक ल्हान इमाजगी, एक ल्हान पाळणेलगी आसता. देखून भगवन कुटुंबाक आतां आमी मान करतना भगवन कुटुंबाक तावन आमी प्रेरण घेवचें. तें भगवन कुटुंबांत आसलें तें नंदन, तें पवित्रताय आनी तो आनंद, तो संतोश आमच्या कुटुंबांत आसूं दी म्हणून भगवन कुटुंबांत हांव आमी थोडें लिसांव शिकचें. आनी भगवन कुटुंब एक भोव पवित्र कुटुंब कित्याक म्हळ्यार तें कुटुंब भगवन कुटुंब त्या काळाच्या हेर कुटुंबा बरीत आसलें. त्या भगवन कुटुंबाचे शेगून हेर कुटुंबांत आसल्या शेगुणा बरीत, पूण तातूंत एक विशेशता आसली. ते विशेशता काय म्हळ्यार भगवन कुटुंबाच्या परबेक तें काडचें वासाप वांजेल सांगता तांणी सरेस्पराची नियमां पाळ्ळीं म्हणून. भगवन कुटुंब जेजू मरी जुजेन देवाच्या नियमां प्रमाणें, देवाचे नियम कितें सांगता, देवाचो आदेश कितें सांगता, देवाचो कायदो कितें सांगता, कायद्यांचेर बांदून हाडलें. तांणी बाळका जेजूक तेंपलांत व्हेलें आनी तीं पारवे भेटयले आनी ते नियमशात कितें सांगता गी तें तांणी त्या देवाळाक व्हरून भुरग्याक त्या वेळान भेटयलो म्हणून. आमचें कुटुंब आमचें नंदन जायचें जाल्यार, तें शेवटा पावन संतोशान उल्हासान आसाचें जाल्यार तें देवाच्या नियमा प्रकार. देव कितें नियम आमकां दिता, आमच्या कुडी आत्म्याच्या भलायके खातीर देव कितें नियमां दिता ती मोगाच्यान आमी पाळया. ती आमी नियमां पाळ्ळीं जाल्यार आमकां भोव बरें जायत. देखून ते नियम आमी पाळया. देखून तो आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंबा बरी, त्या कुटुंबांत हांव लिसांव आमी शिकायचें म्हणून एक व्हड लिसांव तें. दुसरें कितें म्हळ्यार दोन संगती मात्र हांवें वर्त्यो पळोवच्यो त्या पवित्र कुटुंबांतय. त्या पवित्र कुटुंबाच्या मिसाचें बलिदान भेटयतना ह्या पवित्र कुटुंबाची मागणी म्हणटाना दोन संगती म्हाका विशेश म्हूण दिसतात. उरल्यो तितल्यो विशेश म्हूण दिसनात. एक तांचें कुटुंब तांणी जेजू मरी जुजेन तें पवित्र कुटुंब तांणी बांदून हाडलें देवाच्या नियमांचेर. देव कितें सांगता, कसले कायदे आसा, देवाच्या कायद्यां प्रकार कायदे नियमां पाळन, देवाच्यो रेगरो पाळन तीं जियेलीं. देखून रेगरो पाळूंक गेल्ल्यान आयचें वसाप एक. दुसरें जालें म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांत मायेमोग, तो पवित्र तिनदा दिसो मायेमोग तो परजळटालो थंय. तो मायेमोग परजळटा. पवित्र तिनदा मदें तो संबंद आसा, मायेमोगाचो संबंद. बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या मदें तांचे ते व्यक्ती मदें एक देव तेग जण, ह्या तेगा जाणां मदें तेगा जाणां मदें मायेमोगाचो बांद, द इंटिमेसी आसा, तें कम्युनिकेशन आसा, मोगाचो बांद. तोच बांद परजळटा ह्या भगवन कुटुंबांतय. जेजू मरी जुजे सांगता तोच मोगाचो बांद पवित्र तिनदाद म्हळ्यार परिपूर्ण मोगाचो बांद आलो. तो मोगाचो बांद परजळटा दिसून येता ह्या पवित्र कुटुंबा लागीं. देखून आमचें कुटुंब त्या जेजूच्या मोगांत, त्या पवित्र मोगांत देव बापाचे पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या मदें आसलो तो बांद आमच्याय कुटुंबांत बापाय मदें, आवय मदें, भुरग्यां मदें तो दिसून आयला भोव बरें. मोगाचें न्हू. आतां एका कुटुंबांत पवित्र कुटुंबा बरी जावचें कशें. देखून हांव एक 4 गुणशे गूण पती लागीं आसल्यार, सांजुजे लागीं आसले गूण ते पती लागीं आसल्यार आनी त्या दाळा काल जाता गे म्हळ्यार आमचें कुटुंब भगवन कुटुंबा बरी जाता. पती लागीं 4 गूण, पतीनी लागीं 4 गूण. हे 4 गूण गे आमी उडासतोवचे पतींत, त्या दाळा आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंबा बरी जाता. पयलो गूण खंयचो गे म्हूण पती थंय एक आसाचें जाल्लो बरो गूण कितें गे म्हळ्यार पतीनी लागीं ताणें कन्सल्ट करचें. खंयचें करतना एक चूर पतीनी लागीं कन्सल्ट करचें. पयर फायनान्शियली आर्थीक पयशां विशयांत पतीनी लागीं ताणें कन्सल्ट केल्यार भोव बरें. वाजबी गे मोगाच्यान तुमी कितें म्हणटात. देखून मोगाच्यान तुमी कितें म्हणटात. पतीन न्हवऱ्यान व्हंकले लागीं कन्सल्ट केल्यार बरें खंयचेय विशय जावं दी, सदांच झगडीं जावची, सगळ्यांत मनस्ताप जावचो, पतीन लागीं कन्सल्ट करीत आसल्या वेळार. देखून कन्सल्ट करूंक पवित्र पुस्तकी सांगता. पवित्र पुस्तकांत एफेसांक बरयल्या पत्रांत 5वो अध्याय श्लोक
20 आनी 2 तावन 30 म्हणसर आमी वाचलें जाल्यार कन्सल्ट करचें, ओपिनियन अभिप्राय सांगची आनी तिचे तावन सलाह घेवची, ह्या सलाह दिवची, हें कन्सल्ट करचें म्हणचें. तें केल्या पतीनी लागीं कन्सल्ट केल्या भारी बरें. आनी ती स्त्रियोय पतीनी भारी म्हज्या पतीन अशें कन्सल्ट केल्या भोव बरें म्हणटा. आयज तिका बरो संतोश, बरें त्राण, बरें बळ तिका काम करूं, बरो उल्हास तिका. केदाळा पती त्या आपणा लागीं कन्सल्ट करता, फायनान्शियल मॅटर्स या फॅमिली मॅटर्स या रिलेशनल मॅटर्स खंयचें जाल्यार जावं दी, ते पतीनी लागीं तो कन्सल्ट करीत जाल्यार तिका इन्सल्ट जायना, बिलकूल खंयच्यान इन्सल्ट जायना. रिजल्ट बरें येता, कुटुंबा जिविताचे रिजल्ट बरें. कन्सल्ट केल्यार बेस्ट रिजल्ट, बरें रिजल्ट. कन्सल्ट केल्यार बरें रिजल्ट, त्याला इन्सल्ट ना. घरांत सूख, घरांत समाधान, कुटुंबांत सोंसणीकाय, कुटुंबांत घरांत भलायकी, जिणेन भलायकी, सूख, कुटुंबांत पिडा म्हणली ना. कित्याक म्हळ्यार पती हर एके पतीनी लागीं कन्सल्ट करता. हे भोव बरो गूण, भोव बरो गूण हो. असलो गूण जाल्यार भारी बरें जाता. मोगाच्यान कित्याक कन्सल्ट करूंक आमी फाटयेचे? देव आशेता जाल्यार पतीन लागीं कन्सल्ट करचें म्हणून, पतीन आशेता जाल्यार पतीन कन्सल्ट करचें म्हणून. कुटुंबांत सूख मेळटा जाल्यार कन्सल्ट केल्या वरी समाधान मेळटा, कन्सल्ट केल्या वरी सोंसणीकाय मेळटा जाल्यार, कन्सल्ट केल्यार भलायकी मेळटा जाल्यार, कन्सल्ट केल्यार आनंद संतोश मेळटा जाल्यार कित्याक कन्सल्ट करचें नाका? कित्याक कन्सल्ट करचें नाका? देखून आमी कन्सल्ट करया. पतीन लागीं कन्सल्ट करचें. हो पयलो गूण पतीचो. पतीन केन्नाय पतीनीक बगायचें भायर घालता. हो दुसरो गूण. डिपेंडेबल, भायर घाली येता. म्हज्या न्हवऱ्याला वयर भायर घाली येता, म्हज्या पती लागीं हांवें भायर घाली येता, म्हजो भायर घाली येता, हार भार पुरा तेचेर घाली येता म्हणून. इज रिलायबल फातयेन असो. डिपेंडेबल, हांवें तेचेर भायर घाली येता, डिपेंडेबल, भायर घाली येता म्हणून पत्नीक कळ्ळें जाल्यार ताचो तो वतो संतोश कितलो दुसरो ना. देखून फातयेता ते हांवें कितें फातयता तें तो करता म्हणली फातयेनी. हांव कितें फातयता म्हळ्यार करता म्हणून तें तो करतात. ताचेर भार घालयता म्हणली फातयेनी. व्हंकलेक आसा जाल्यार डिपेंडेबल भार घालयता म्हळ्यार त्या कुटुंबांत सूख समाधान रास करता. झगड्यान अंत ना, झगड्यान फायट ना. लायफ इज लायट जाता. शांती समाधान रास करता. लायफ लायट जाता, लायट जाता. देखून म्हाका तर पतीचेर भार घालयत म्हणून पतीनी बगल्यार व्हरतें. वो गूण पती लागीं आसा. हांवें ताचेर भार घालयता म्हणलें बायलेक बगायचें. त्या नमनेर न्हवऱ्यान तो गूण एक दाखयचें. तिसरें घालें म्हळ्यार न्हवऱ्या लागीं आसा जाल्लो गूण तो हांवें आशेल्लें जारी करता. ही फुलफिल्स माय डिझायर्स. म्हजी आशा तो पूर्ण करता. म्हजी स्वप्नां हांव काजर जावनाच्या लागीं आयिल्लीं एक स्वप्नां काडून ती स्वप्नां म्हजी जारी करता. म्हजो न्हवरो बिलकूल जारी करता म्हणली फातयेनी. त्या व्हंकलेक आसल्यार ताच्या वरतें दुसरें खंयचें ना. व्हंकलेक बगायचें गी, व्हंकलेक बगायचें म्हजी स्वप्नां म्हजो न्हवरो जारी करता म्हूण. ह्या नव्या वर्सा बगून दी. 2022 तूं पक्कन जारी करून नासलीं स्वप्नां आसा जाल्यार ती 2023 तूं न्हवऱ्यान जारी करता म्हणली फातयेनी. हांवें आशेल्लें म्हजो न्हवरो जारी करता म्हणलें. फुलफिल्स माय डिझायर म्हणलें. चवथो गूण जावन आसा पती लागीं आसा जे जाल्लो मोगाचें न्हू हेल्प करता म्हणून. दया बिरमत ताका म्हजी आसा ताका ताचे ते म्हजी दया आसा, म्हजी बिरमत आसा, म्हाका तो हेल्प करता म्हणून बगायचें. मोगाचें न्हू इजायप्रावाच्या ग्रंथांत 40 अध्याय 13 श्लोक वो जाल्यार तुमी थोडे फावटी तुमी कश्ट येताना नियाळ करचो भोव बरो. सुखांत तशें दुखांत तुमी नियाळ केलो बरो. आयजाया 41:13 कितें म्हणटा? देव म्हणटा हांव तुजो हात धरता म्हणून. भुरग्याचो आवय धरता, हात धरता म्हळ्यार मिसा येताना इस्काला येताना आवय म्हणटा धीरे पुतांगत हांव तुका धरता रे. चरको उड्डाता, हात दिवं नाका. पूण आवय सोडिना, तो पडता म्हूण कोत्ता. देखून घट्ट हात धरता. आनी हात धरता मात न्ही, हात धरता भियेनाका म्हणलो अर्थ तसो. देव म्हणटा भियेनाका म्हूण. आतां काजरा दीस व्हंकलेचो हात अशें न्हवरो धरता, तिच्या हाता भितर हात घालून घट्ट धरता. कित्याक? आनी भियेनाका हांव आसा म्हणून. खंयच्यान जे तुका हांव आसा म्हणलो लेख. तर एकामेक आंगवणी करता. न्हवरो व्हंकलेक आंगवण बसवणी दिताना ती एकामेक हात धरतात आनी बसया म्हणटात. त्या जाल्यार ती बसवणी करतना हात धरता म्हळ्यार आनी भियेनाका हांव आसा म्हूण. हांव तुका कुमो करता रेख सकते. व्हंकल न्हवरो हात धरतना भियेनाका, तुज्या गरजांत हांव आसा, हांव तुका कुमो करता म्हूण. आय हेल्प यू म्हूण. देखून न्हवरो म्हाका हेल्प करता म्हणून व्हंकलेक बगल्यार पुरो. त्या घरांत सूख, त्या घरांत समाधान, त्या घरांत बरी भलायकी, त्या घरांत आनंद आनी खोलो उल्हास म्हणून त्या घरांत. देखून न्हवऱ्यान हेल्प केल्यार बरें न्ही. तितलो सूख आसा जाल्यार, तितलो आनंद आसा जाल्यार आनी त्या नमण्याची भलायकी आसा जाल्यार घरांत त्या नमूनचो एक उजवाड आसा जाल्यार न्हवऱ्यान हेल्प केल्यार बरें न्ही मोगाच्या बाबा.
देखून हेल्प केल्या भारी बरें, देखून हेल्प करचें बरो गूण. हेल्प करता म्हणून व्हंकलेक बगाचें, पती म्हजो हेल्प करता म्हणून. 5वो गूण कित्याक म्हळ्यार पतीन बघता आपली आशा, आपल्यो गरजो, आमच्यो गरजांनी कुटुंबांत तो एडजस्ट जाता म्हूण. एडजस्टींग, हेल्पींग जाल्या उपरांत एडजस्टींग. म्हजो नवरो कितें केल्यार एडजस्ट करता, तो सोड दोड करता म्हूण. व्हंकल नवरो रेस्पेरा वेळी एकामेका हात धरतात, कितें म्हळ्यार आनी आमी आसा तूं भियेनाका म्हणून हात धरतात, कितें म्हळ्यार एडजस्ट करता म्हूण. एडजस्ट कर, सोडदोड करता म्हूण. खंयच्या घरांत सोडदोड आसा, व्हंकलेन खालें इल्लेशें मीठ आनी चड घालें, नवरो तेंची एडजस्ट करता. उरलें इल्लें चड कणयता, ही कडी इल्ली उणी कणयता. थोडे फावटी खालें नुस्तें उण करून दिलां, तें तिका बेळशेल्यार बरें जालां, पूण दुसरें खालें आसलो सार आनी परत एक तांती उकडले आसा, त्या तांती कणयता, इल्लो सार कणयता, कडी कणयना तो बेळशेल्यार तीख जाल्यार. एडजस्ट करता. देखून आज खंय वचूं म्हणलें, व्हंकल तयार ना, कोण दुसरें कोण येता म्हण येवंक तयार ना, नवरो एडजस्ट करता, एकलो तोसून येता, एडजस्ट करता. एडजस्ट केल्यार त्या घरांत आसचें समाधान, त्या घरांत आसची सोंसणीकाय आमकां वर्णूंक जायना, उतरां पावनात, मेळनात. मोगाचें न्हू, एक संकेत तुमकां सांगता, हो संकेत जाता दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत. मोगाचें न्हू, दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत, इतिहासाचें पयलें पुस्तक, इतिहासाचें दुसरें पुस्तक, तातूंत 7:14 उडास करूंक सुलाभ. आनी केदाळे मतीन दवरचें, हें म्हज्या मतीन था, तुमी केदाळे म्हजेच न्हेया. इतिहासाच्या पुस्तकांत तें सांगलें, सांगा फादर म्हूण सांगा, तो आमी तक्षण तुमकां सांगता. 7:14 हें मस्तपटी हांव सरमावर सांगता. तक्षण 7:14 सेकंड इतिहास, दुसरे इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चॅप्टर 7 वर्स 14. तुमी देव म्हणटा, काल म्हणटा पळय, हे उतार कितें हांवें मतीन दवरलां पळया. तुमी खालतें जाल्यार हांव तांचें मागणें आयकतां. हांव तुमचें मागणें, तीं खालती जाय जाल्यार, व्हंकल आनी नवरो खालती जाय जाल्यार, तांच्या कुटुंबाचें मागणें, तांच्या दोगांचें मागणें हांव आयकतां आनी मागण्याचो फळ दितां. तांचे पातकां बक्षितां, तांची पिडाशिडां गूण करतां, तांच्या मागण्याचो फळ दितां म्हणटा. थोडे फावटी व्हंकल म्हणटा, हांव कितलें मागतां फादर, कितलें मागतां, फळूच मेळना, मागलो फळ मेळना, आमच्या मागण्याचो फळ मेळना, म्हज्या मागण्याचो फळ मेळना. कित्याक? तूं खालतें जालां गे. देखून खालतें जाल्यार, तुमी खालतीन जातशें जाल्यार, एका दाडो तुमी खालतीन जातशें जाल्यार हांव तुमचें मागणें आयकतां, मागण्याचो फळ दितां, तुमचें पातकां बक्षितां, तुमच्या कुटुंबांतली पिडा शिडा हांव गूण करतां म्हणटा सरस्पर देव. देखून म्हाका भारी मोगाचें. काल एक खालतीन जाल्यार पुरो, व्हंकलेन न्हवऱ्यान कुटुंबांत खालतीन जायचें, घरा भितर येताना खालतीन जायचें. खालती म्हळ्यार खालती म्हळ्यार भितर आमी कितें गे तशेंच भायर. थोडे फावटी आय लव यू म्हणटा, भितर आसा गे तो लव, किरकिरी आनी राग आसल्यार तो मोग आसा गे ना. देखून भितर कितें गे तशेंच कुटुंबांत हांव बायले मुखार कितें गे तशेंच, बायलेन न्हवऱ्याक कितें म्हणटा पळय, भितर कितें तिका भोगता पळय तशेंच भायर येचें. भितर राग आसल्यार हो बायल्यान मोग म्हणटा केल्यार तो जायना. भितरी मोग आसल्यार भायरी मोग आसल्यार ताचेंतलें वर्तें देणें खंयचें येना. देखून देव म्हणटा खालतीन जाल्यार तुमी खालतीन जाया. दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 7:14 7:14 श्लोक, तुमी खालतीन जा, तुमचें मागणें आयकतां, तुमचें पातकां बक्षितां, तुमी आशे लावन दितां, तो मागण्याचो फळ दितां, तुमचे पिडाशिडा गूण करता. हें 5वें. सगळें खालें गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू, चीट करूं नजो. कुटुंबांत माय मोग जाय जाल्यार हें 9व्या वर्सा, हें पोरनें वर्स केलें जालें. 9व्या वर्सा आमी हर एकले दादले एक आंगवण करया, निचेव करया, जेजू मुखार व्हडलो निचेव करया आनी बद्द जावया. हांव ह्या वर्सा चीट करिना, मोस करिना, कोणाकी खंयच्यान ती मोस करिना म्हूण, विश्वासघात करिना, हांव द्रोह करना. दुखता मोग, त्याग आनी पुरा मोग, इतलो मोग इतलो त्याग दुखता, मस्त दुखता. देखून मोगा खातीर त्याग करीचे, आमी चीट करूं नजो, कोणाकी चीट करना म्हणून ह्या 9व्या वर्सा आमचे घरांत, कुटुंबांत, म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या सैऱ्या धैर्या म्हज्या फ्रेंड्सां मदें सूख समाधान येवं दी, बरी भलायकी येवं दी, शांती मेळोवन दी, संतोश जॉयफुलनेस वाडोवन दी. आनी आमकां हें 2023 नंदन जावन दी म्हणून जाय जाल्यार आमी चीट करना म्हणल्यार निर्धार करणे. आनी चीट करनातल्या वेळार इंटिमेसी वाडटा. मोगाच्या न्हू, इंटिमेसी म्हळ्यार मोगाचो बांद, रेवडारी मोग, तो रेवडटा, मोग रेवडटा. इंटिमेट म्हळ्यार तितली क्लोज रेवडारी मोग म्हणटा आमी, तो रेवडारी मोग चड जाता. देखून थोडीं घाल करता म्हळ्यार भायर भुरगीं एक भुरगें मेळ्ळें सावन भुरग्या फाटल्यान न्हवरो पयस व्हंकलेक. इंटिमेसी खंय मागीर देव सांगता. इंटिमेसी काजारा दिसा एकामेक हात धरून सांगता, सुखान देव तुजो मोग करता, मोगांत थिरवता, मोरा पर्यंत तुजो मोग करता. खंय मोग गेलो, एक भुरगें मेळ्ळें. थोडे फावटी आवय बापाय सांगता न्हू, थोडे फावटी न्हवरो भुरग्यां फाटल्यान सगळो दीस भुरग्यां फाटल्यान बायलेक तसो टायम ना, मोग ना, कांय ना.
थोडे फावटी आवय बापाय सांगता सगळो दीस आवय बापय आवय बापय आवय बापय चेडवा की तशेंच व्हंकले की तशेंच ताची आवय बापय म्हळ्यार जालें आवय बापय आव सगळो दीस तांच्या फाटल्यान आवय बापय न्हवऱ्याक थोडे फावटी आवय बाप सगळो दीस आवय बापय पुरो मागीर तो आवय बापायक सोडता म्हूण सांगलां जेजून पटी मारल्यात की जेजून तें आवय बापाय चेडूं आवय बापायक सोडता न्हवऱ्या लागीं एक जाता चेडो आवय बापायक सोडता न्हवऱ्या लागीं तुमच्या न्हव एकामेका लागीं तो इंटिमेसी आसा जे भुरगीं मागीर भुरगीं सुप्रीम इज युअर लव सुप्रीम तुमचो मोग सुप्रीम तो मोग असल्यार मात्र सुप्रीम लव इज सुप्रीम देखून तुमच्या मदीं इंटिमेसी इज सुप्रीम तुमचें बॉन्डिंग इज सुप्रीम चिल्ड्रन आर नॉट सुप्रीम दे आर नॉट अबाव युअर इंटिमेसी भुरगीं मागीर वडिलां मागीर तुमकां एकामेका मोग दिवन उरलो मोग मात तांकां मोग तुमचो एकामेकाचो मोग तांकां दिवंक ना तुमचो एकामेका दिल्लो वेळ तुमचो एकामेका दिल्लो मोग तो संपूर्ण भरून जाल्ल्या उपरांत तांकां तुमचो हांगा मोग नासतना तांचो मोग करूंक कोणें सांगूना आनी कुटुंबांत असो आसा जे खंय असो आसात थंय जिवानंदान व्हंकलेचे 5 गूण आतां तुमकां सांगता कुटाम बांदूंक पवित्र कुटाम बांदूंक प्रेरण दिवचें तसलें घट्ट पयत कुटुंबां बरी बांदून हाडचें कुटाम बांदून हाडूंक हे 5 गूण व्हंकले लागीं आसल्यार भोव बरें कुटुंबां जिवीत सुखी नंदा सागोर आनंदाचो सागोर जाता आनी कुटाम सुखी आनंदाचो सागोर जाता तें नंदान वना जाता देखून एक व्हंकलेन बरें रांदप केलां खंय व्हंकल बरें रांदता पळय थंय खुशी भुरगीं खुशी आसात रांदप बरें जाय जेवणां रांदप आनी शिंदप व्हंकलेक शिंदप करूंक थोड्यांक व्हंकल्यांक पियाव कतरूंक शिंदप करूंक लसूण शिंदूंक वतना पियाव शिंदूंक वतना मासली सुटी करूंक वतना शिंदप रांदप आनी शिंदप कोणा आपणें शिंदप वेगळीं करूंक कळटा थोडीं पियाव कणता पळय सुरी धरून अशें ओडटा एक पियाव कातरून जालो तेका कश्यो पातळ कातरतात म्हणना थोड्यांक पातळ कातरूंक वतना सो पियाव कुडके केलो आनी 2 कुडके केलो मागीर शिंदूंक वतना तूं पियाव कितलो पातळ शिंदताय तातूंत तुका तितलें रांदप रुचीक रांदप करूंक वता रुचीक रांदप बरें रुचीक रांदप व्हंकलेन जर तर व्हंकल शिकोवन रेडी जाता काजारा पयलें कितलें शिकून दी डॉक्टर जावन दी इंजिनियर जावन दी खालें जाय रांदप करूंक वता सजेक रांदप करूंक देखून रांदप करचें म्हळ्यार आमची माय म्हज्या भयणीक हांणी बरें शिकयताली थोडे फावटी फादराक हुशार ना जातालें आमचो बटलेर थोडे फावटी हुशार ना जातालो आस्पत्रेर एडमीट जातालो ताका चूर तेल पिवची सोय आली तेल म्हळ्यार इल्लेशें वखात काडूनची ते चड जाता आनी तो आस्पत्रेर वचून एडमीट जाताले 5-6 दीस ना तेदो हांव सेक्रेटरी आहलो इतल्यांक काम करचें तें राती बसून करचें आनी हांगा जेवण आनी करतालो हांव पुरा बरोवन दवरून म्हज्या बाया कडेन दिसान पुरा बुकार बरोवन दवरून हांव रांदप करूंक शिकलो आतां हांवें मसलेची कडी आपूरबायन करता म्हाका रांदूंक घालता खंय फादरा हुशार ना जाल्यार बटलेर ना जाल्यार हांव रांदून वाडटा बरें रांदप रुचीक रांदप करूंक जाता कितें म्हळ्यार एक रांदपाचो पोळे करतना उजो उणें जायचें उण्या उजार चड वेळ सरसराचें तें तेदोळ मात्र थोडे फावटी हांगा आमकां कुसवार आयला हांव निवऱ्यो एक तोंडान दवरली जाल्यार भितर बाजोवना भायर काडीत जाल्या उजो चड जाला उजो चड तेल तापता भायर काड्यान जाता भितर उकडना बाजना देखून उजो तूं कसो उणो करताय तितली ताका रूस निदान वे प्रधान म्हणल्यार बरी तेदोळ बरें जाता दुसऱ्यांक खालेंगी म्हूण सांगल्यार फायटींग आसूं नजो कुटुंबांत फायटींग आसूं नजो व्हंकले लागीं बिलकूल फायटींग आसूं नजो फायटींग स्पिरिटां फायटींग न्ही ताजो मोग टायट जाता फायट नासल्यार न्हवरे आनी व्हंकले मदें फायट नासल्यार मोग टायट जाता हय विशय लायट जाता ताळा मोग टायट जाता इरकले दोशीपुरा लायट जाता दोशी लायट जातात मोग टायट जाता गदाळा घरा फायट नासल्या वेळार तेदाळा घरा फायट जाल्यार न्हवऱ्याचें फ्लायट जाता फ्लायट म्हळ्यार घरांत तो भायर दवरता फ्लायट जाता घरा फायट जाल्यार घरा फायट आसूं नजो मोग टायट जाता आनी जडायचे विशय पुरा लायट जातात आनी काम बरें जाता नायट पिसफूल जाता फायट नासल्यार नायट पिसफूल मोग टायट जाता नायट लायट जाता बरी न्हीद पडटा हर एक दोशी लायट जातात लायट म्हळ्यार हळू जाता अगूर जातात देखून सिक्रेट तिसरो म्हळ्यार खालें म्हळ्यार गुपीत दवरचें बायलेन एक न्हवरो आशा येता न्हवऱ्यान तशें व्हंकलेन सिक्रेट दवरचें न्हवऱ्या विशयान ते कुटुंबांतले कोणाकच सांगूं नजो बायल्यांक
गरजे वयल्यान सांगून नजो घरचें दूद व्हरून माडाक वचूं नजो थोड्यांनी घरचें पुरा तांच्या कुटुंबाच्यांक तांकां हांगा फोन करून सांगचें ते जाल्यार कुटुंब सर्वनाश जाता थंय समाधान ना थंय सूख ना थंय आनंद ना थंय जिवीत ना देखून घरचें सिक्रेट बिलकूल भायर घालूं नजो गुपित्ताचो गुट धरून कळ्ळ्यार तें घर आनंदाचो सागोर जाता मगाच्यान व्हंकलेन पत्नीन पतीक टायम दिचें मेन पतीक टायम दिचें थोडी न्हवऱ्याक मस्त टायम दितात न्हवऱ्याच्या गरजो न्हवऱ्याक मस्त टायम दितात आनी न्हवऱ्यानी व्हंकलेक टायम दिचें थोडे फावटी न्हवऱ्याक दिवचो टायम भुरगीं सगळो दिसी भुरग्यांक तितलो दिचेतलो भुरगीं मागीर पयलें पती रेस्पारा दिसा टायम दिवचें म्हण आमी निर्धार केल्लो न्हवऱ्याचें बरेंपण व्हंकलेचें बरेंपण तुमचे मदलो स्पेस तो आसाचे देखून पयलें जाल्यार सगळो दिसी चिल्ड्रन ना तुमकां मग थोड्यांक आवय बापय व्हंकलेचें आवय बापय न्हवऱ्याचें आवय बापय तें पुरा मागीर देखून फस्ट कालें म्हळ्यार टायम न्हवऱ्याक नंतर टायम भुरग्यांक नंतर टायम वडिलांक तशें थोडे फावटी न्हवऱ्याक टायमूच ना कितलें म्हळ्यार सगळो दिसी चॅटींग फ्रेंड्सां सांगात चॅटींग व्हंकलेन फ्रेंड्स सांगात चॅटींग न्हवऱ्यान फ्रेंड्सां सांगात चॅटींग ना व्हंकलेन न्हवऱ्यान टायम दिचें केदळ व्हंकल न्हवऱ्याक टायम दिता तें बागी घर तें बागी व्हंकलेचें खाडी संतोशान उल्हासान भरता केदळ न्हवरो व्हंकलेक टायम दिता गी व्हंकलेचें खाडी संतोशान भरता शॉपिंग मागीर मगाच्यान शॉपिंग नंतर येता मुखार येना मागीर येता देखून पयलें जाय आमकां खालेंक म्हळ्यार पयलें टायम दिवचें आमी पेरंट्सांक पयलें व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक टायम मागीर भुरग्यांक आनी वडिलांक शॉपिंगाक आनी तितलो टायम ना चॅटींग शॉपिंग तितकेशें उणें फ्रेंड्सांक टायम उणें मागीर मगाच्यान 500 गूण व्हंकले लागीं आशय जाल्लो कळ्ळें म्हळ्यार न्हवऱ्याक चेंज करिना बदलिना म्हणून केदळ व्हंकल पळय न्हवऱ्याक बदलूंक पळयना बदलचें देवाड ती मागता देव बदली देवा म्हज्या न्हवऱ्याक बदली तूं म्हणून देवाडे मागाचें व्हंकलेन ट्राय करूं जो थोडी व्हंकले न्हवऱ्याक हांव मुठीन दवरता ताका बदलिता हांवें सांगल्या बरी करचें उठ बस करचें तशें पुरा केल्यार त्या घरान समाधान ना तें देवाची मांडावळ न्ही मगाच्यान देवाची मांडावळ कितें म्हूण सांगल्यार न्हवऱ्याक चेंज करूं नजो पूण न्हवऱ्या तें चेंज तुका जाय जाल्यार ते देवा लागीं कोण तुवें एक नोवेन सुरू करून गी मागणें सुरू करून गी इल्लें मेडिटेशन सुरू करून गी न्हवऱ्याक बदलूंक तुवें पळयचें स्वाय तुवें न्हवऱ्याक हांव चेंज करता म्हूण तुज्या हातांत बॉल दाखोवंक वचो नजो हांव शिकयता बुद्ध ताका बदलीत ना तुवें शिकूं नजो ताका बदलावन हाडचें देवान त्यो न्हवऱ्याक चेंज करचें देवान तूं चेंज करनाका तो सोशियल बारी फेमिलियर आसा सोशियल लोकां मोगाळ जाला तांचे कडेन चेड उलयता हें पुरो हांव रावयता म्हूण तुवें रावोंक वचो नजो तुवें देवा कडेन मागचें देखून मगाच्यान तुजो न्हवरो आज ताची एक बरो हॅपी आनी पुरो आसा तूं ताका बदलिता म्हणून पुरो वचो नजो देखून न्हवऱ्याक तुका बदलूंक जायना तुवें न्हवऱ्याक बदलचें जाल्यार तुवें सक्रामेंता मुखार मागून तुवें देवाचे उतार नियाळ करून ताका बदलूंक जाता देव बदलिता मरी माय बदलिता ताका आनी कितें गी म्हूण सांगल्यार मगाच्यान तुवें चड फ्रेंड्सांक आसूं नजो म्हूण चड फ्रेंड्स तुका आसूं नजो चड फ्रेंड्स आसूं नजो न्हवऱ्याक टायम दिवंक जायना देखून फ्रेंड्स कंट्रोल करचें म्हणून थोडे फावटी व्हंकलेन न्हवऱ्याक ताचो स्पेस दिचें तो आयला इल्लो बसला ताच्या इतल्या उगेत बसला टी व्ही पळयता सोडीचें ताका ताचो वेळ ताका तसो वेळ ताचें केदाळे आयसोटोसीन हार्मोन ताका उणो ताचें तें थोडे फावटी ताचे हार्मोन्स उणें जातात एंड्रोजन हार्मोन्स आनी पुरो उणें जातात तो सडाचें जाल्यार ताचेतलें उगेत बसून ताणें रेस्ट करणी ताका खुशी जालें केलें लक्षण ताका खुशी भितर लक्षण तो हार्मोन आंगान भरता नातलो तो देंवता इतलें ऑफिसान काम करता हार्मोन देंवता देखून ताचेतल्याक तो सोडीचें ताचेतलो तो हार्मोन चड बरोवन येता आनी थर्ड कितें करचें म्हळ्यार न्हवऱ्याक एप्रिशिएट करचें बायलेन बरें रांदल्या वेळार न्हवऱ्यान बायलेक एप्रिशिएट करचें न्हवऱ्यान कितेंय बरें घरा हाडलें बॅगांत भरून सामान हाडलो आज तुवें कितलो सामान हाडलो म्हूण ताका प्रशंसा करचें एप्रिशिएट करचें कुटुंबांत नियंत्रण कंट्रोल नातुल्लो राग आसूं नजो व्हंकलेक जावं दी न्हवऱ्याक जावं दी राग आसूं नजो आळे ताचो न्हवरो ताच्या व्हंकलेचो कितलो मोग करता पळय म्हूण मसोर करचो ती मसोर म्हजो न्हवरो तितलो करिना मसोर करचो मागीर किरी करचें तें आसूं नजो थोडे फावटी कुटुंबांत न्हवऱ्याक पळयता तो न्हवऱ्याक पळय तें चिडून पळयता तो कितलो मोग करता म्हजें बायल मोग करना म्हूण कंपेर केल्यार ताका क्षणा काल जाता म्हूण सांगल्यार तें कंट्रोल चुकल्लो राग येता कंट्रोल नियंत्रण आसलो कंट्रोलार आसलो राग व्हडणी कंट्रोल नासलो राग जायना ल्हान ल्हान विशयान किरी केल्यार त्या कुटुंबांत संतोश उल्हास नपयस जाता
दुसऱ्या कुटुंबात कितें आसूं नजो म्हळ्यार लाभदोनी एडिक्शन म्हळ्यार हर एक दिसा जायत सकाळीं जाय दनपारां जाय सकाळीं जाय तशें लाभदोनी थोडी आमाल पियेवणेचे लाभदोनी बिडी सिगरेटीचे लाभदोनी सगळो दिसी लाभदोनी थोडे फावटी खाणाची सगळो दिसी खावंक जाय थोडे फावटी लाभदोनी मोबायलाच्यो सगळो दीस सकाळीं उठताना तो मोबायल म्हणटा एका वय भुरग्यांक सकाळीं उठताना तो मोबायल पळयला कळलें मुखार घे म्हूण थोड्यांक शॉपिंग भुरगीं सदां शॉपिंगा येतात पयशे खंय थावन तेंचो बावडो तो भायर आसा तशें देखून मोगाचे न्हू एडिक्शन लाभदोनी शॉपिंगाचे लाभदोनी आमाल पियेवण्याचे लाभदोनी खाणा जेवणाचें टू मच खावचें मोबायलार टू मच बसचें शॉपिंग टू मच करचें टू मच चड जाता देखून तसली लाभदोनी जाल्यार घरांत सूख समाधान आसना थर्ड आनी एक कितें म्हळ्यार कुटुंबांत एका न्हवऱ्या लागीं हगें द्वेश फारीकपण आसूं नजो बैलेच्या कुटुंबाच्यान कालीं केलें फारीकपण बैलेन कितें केलें फारीकपण तशेंच न्हवऱ्याक थोडे फावटी न्हवऱ्यान कितेंय इल्लें केलां व्हंकलेचें फारीकपण ताच्या कुटुंबाचें फारीकपण राकोरोंचें द्वेश तें तिरसूं मुय्यी म्हणटा आमी द्वेशाक द्वेश म्हणून ताणें अशें म्हळें तुवें तशें म्हळें हांवें अशें म्हळें हगें द्वेश कुटुंबांत जाल्यार तें सूख समाधान बागेवन कुटुंब जायना आनी खंय पळय स्वार्थ सेल्फिशनेस आपणाचेंत आशा पळोवची आपणाचीच खुशी जाय आपणाक जाय जाल्यार मात्र करचें हेरांचें पडोवन तो वचना आपणाचें सक्कडी फुलफील जाल्यार आप आशा बागयल्या जाली त्या दाळा कुटुंबांत सूख समाधान ना खंयच्या कुटुंबांत उदारपण आसा बैलेक आयकूंक कालें बैलेन सांगल्यार आयकता त्या दाळा त्या कुटुंबांत सूख समाधान केदाळ न्हवरो उदार केदाळ बायल उदार आयकूंक ताणें सांगलें ताणें विचारिल्लें करून दिवंक ताका हेल्प करूंक उदार म्हण उदार काळीज खंय आसा पळय थंय व्हरतो संतोश त्या घरांत मोगाच्यानो आनी एक ह्या नव्या वर्सा आमी निचेव करचे 3 संगती आमी आमच्या मतीन दवरचे मोगाच्यानो नव्या वर्सा दीस मनीस बदलाता आमी बदलाता व्हंकलेन न्हवऱ्या बदलूंक पळोवन नजो न्हवऱ्यान व्हंकलेक बदलूंक पळोवन मनीस बदलाता ह्या 3 गुणांनी 3 गूण आसल्यार आमी आमची जिणी बदलाता पयलो गूण पीपल चेंज वेन दे हर्ट इनफ दे हाव टू चेंज वेन दे हर्ट इनफ तांकां दूख पळोवन दूख जाली की इतलें पळोवन तांकां दूख जालें की ते ते बदलातात दूख कश्ट त्रास पळोवन ते तांकां इतलें दुखलें की ते बदलातात एक बापय तोत्तू काम करतालो तसो पूत सुनील म्हणलो कांय कामूच करना कांय काम ना आयल्याक बावय कडेन विचारलें पयशे वोत गेलो हांव वचून तो मेस्त घरांक कॉन्ट्रॅक्ट कणयता इतलें वावरून एक दीस ताका पडोवन हे दोंपराची गांठ तो मोडल्या बरी जाली ताका आतां काम करूं जायना तें पळोवन वो सुनील तोट्याच्या कामाक देवलो ताच्यान तांणी एक 1200 माडी आली तो कामाक गेलो बापाय संजेर येवन करूंक जायना हांगा माडयेक उदक सोडूंक ना उदक सोडून गेलो आनी पुरा ताणें पळयलें बापायचे कश्ट कालेंगे म्हणून तो बदल्लो सुनील बदल्लो पूण टोरील बदलना टोरिलाची आवय हांगा आयल्या फादर आमचो शेजारी सुनील वचो जातालो सगळो दीस भोंवन घातालो आतां 1 मिनट वेळ ताणें केलो तोट पळया फादर बापाय हुशार नासलो पळोवन बापायचें काम तो करता मेस्ताचें काम करता आनी ते रावन करयता आनी ताका वचोंक जायना आतां 6 म्हयनो जालो हे दोंपराची गांठ कंप्लीट पिटो जाला दोंपरे गांठच गेल्ल्या देखून डॉक्टर म्हणटा बारीक कस ती रिपेरी करूं म्हणून ताका चलोवंक जाता येतना कुंटाता कुंटोन येता रिक्षार येता ती बसता रिक्षार बरोवन काम पळयत येता काणिल्लीं घरां आतां पूत थंय वचून करता तोट एक दवरलो पळय पळय गडीप तर शिकलो तोठाचें काम सारें घालें पोरू आनी वखात मारलां तांकां 1,500 माडया ती बरोय करून सुनील पळयता सुनील बदल्लो आमचो पूत टोरील कितें बदलाना गे म्हूण टोरिलान कितें म्हळ्यार आवय बापायचे कश्ट पळोवनात म्हळें तुमी ताचे कश्ट ताका दाखोवनात ताच्या बापायन कश्ट सांगलें पुता म्हजें जालें आनी म्हणून कश्ट पुता कडेन सांगलें तो बायले कडेन सांगनासलो हांव बरो म्हणटालो पुता कडेन पुरो कश्ट सांगलें ताणें आमी सांगलें तुजें कश्ट पुरो सांग पुताक ताणें तें कश्ट इनाफ म्हणून हे कश्ट इज इनाफ हर्ट जालें ताका दुखलें पुरो म्हाका म्हणचें बापायचें पळोवन तेचें काळीज दुखाचें आनी दुखलें पुरो म्हणून ताका बघाचें म्हजें काळीज दुखोवन जो बाबाचें काळीज दुखोवन जो आवयचें काळीज दुखोवन जो म्हणून दूख म्हणून केदार तूं दूख पळय इनाफ म्हणटाय पळय ही दूख पुरो म्हणून म्हणटा तूं कामा दिवन ताय तुजी जिणी बदलता सुनील बदल्लो टोरील बदलो ना तो बदल्लो कितें म्हळ्यार म्हाका दुखलें पुरो म्हूण इतलें दूख आनी सोचूंक म्हज्यान जायना म्हूण तो बदलाता एक तें दूख बोगल्या वेळार पुरो म्हणून बोगाचें दूख बोगली पुरो म्हणून तक्षण मनीस बदलता आनी म्हज्यान जायना हांव देंवन था कामाक म्हूण तो देवलो दुसरें खालें म्हळ्यार तूं केन्ना पळयताय केन्ना सी इनाफ केन्ना ताणें मस्तू पळयलें इतलें पळयलें गे आनी पुरो म्हणून मोगाच्यान एक सांग तुमकां सांगता
एक सूण घरा आयलें तें ताच्या घरा सांगतालें म्हाका बरें पळयना तूं म्हाका कश्ट दितात कश्ट ताका ताच्या घरा रावंक जाय जालें हांगा मांय ताका इतलें बरें पडलें पूण हें नाका जालें हळ्ळेचें जिवन नाका ताका हळ्ळी पूण तेची मांय इतली बरी ती रांदपांत हुशार आमी तेणें गेल्यार तांच्याच घरा जेवचें जेवण वाडल्यार आनी पुरा आमकां भूक लागल्यार आनी पुरा मस्त घरांनी वचून भूक लागता जेवणा तांगेरेचें तितली बरी ती रांदता ताका बरें करून पळयता हें चेडूं फोन करतालें हें पेंटेरलें चेडूं कातर जावन ती आयिल्लें आनी तें म्हणटा ना म्हाका बरें पळयनात म्हणून देखून ताच्या कुटुंबाचें मस्त दूख जालें इतल्या बरें चेडवाक आमी तांगेर दिलें बरें पळयनात तें म्हूण ती येवंकूच येनासलीं हांगा पूण तांच्या शेजाऱ्याच्या 2 घरांसून तिसलें आनी एक घर आसा तांचें चेडूं ताच्या भावाक तीं दोगां भाव आनी भयण मात एक सुणां घेर हाडलां आनी एक तरणाटो चेडो आहलो तो तांच्या घरा त्या चेडवा कडेन मोगार पडलो तांकां काजार जावन तांच्या घरा येवंक सुरू केलें ताणें ताचे कडेन काजार जाता म्हणून आनी तांगेर येताना म्हज्या भयणीचें घर ये म्हूण ताणें सांगलें ओ ती गी ती भारी बरी मनीस म्हूण ताणें सांगलें इतलें बरें करून पळयता ताका म्हणून आमकां कळीत आसा म्हणून ताणें सांगलें मागीर तो भुरगो आयलो त्या ताळें भयण नातलें हाच्या घरा नातलें तें खंय ताच्या फ्रेंड्सा घरा गेलें आनी तो जेवणा रावलो तांचें जेवण आनी पुरा पळयतना ताका अजाप जालें ओ येता म्हूण केल्लें न्ही तांकांच केल्लें तांकांच केलें इतलें बरें ती पळयता ताका आमी ताका कळ्ळें आनी एका घरा गेलो फ्रेंडाच्या तेणें ताका उलयता आनी एक घरा गेलो ताणें म्हणलें कुटुंबाची बरी म्हूण ताणें पळयलें थंय जेवण केल्लें जेवण ओ येता म्हणनी सुणेक केल्लें जेवण पळयलें आनी हें म्हणटालें म्हाका हांगा लायक ना रुचाना हांव तें येता आमगेर येता फाटीं येता म्हूण चेड्याक कळ्ळें आनी भयणीक ताणें तो बदल्लो कुटाम बदल्लें चेडवा बदलिल्लें ताणें पळयलें न्ही मुगाच्या न्हू एपटी सुणेन सासूक करचें बरें सुणेन सासू करचें वयर पळयलें आमी त्या सासू मायन सुणेक करचें बरें ताणें पळोवन तें कुटाम बदल्लें आतां सुणेन सासू माय करचें बरें त्या नंडांनी पळयलें केदोळे सुणेक अंगशिताली मम्मीक बरें करून पळयना मामा पप्पाक बरें करून पळयना आतां माय सुणेन मांवाक आनी मांयक बरें करून पळोवचें नंडांनी पळयलें नंडांक कळ्ळें पळय इनाफ इज इनाफ म्हणाली ताच्या मागीर त्या सुणेक तांणी कोवलें पुरा भांगर हाडूंक सुरू केलें बैल्या गांवतावन देखून आवय बापायचे कश्ट पळयल्यार भुरगीं बरीं कर शिकतात भुरगीं बदलतात बरीं कर शिकतात आवय बापायचे कश्ट भुरग्यांक नातल्या मोबायलार खेळटात देखून आवय बापायक सांगचें तुमचे कश्ट भुरग्यांक तिलशा भुरगीं बदलतात म्हणून केन्ना आमी शिकता लर्न करता लर्न इनाफ तिसऱ्यांक खालें म्हळ्यार केदाळ आमी जाय तितलें शिकता त्या दाळ आमी बदलता जिणेंत लिसांव शिकायचें केदाळ आमी एक लिसांव शिकता एक लिसांव शिकल्यार पुरो आमची जिणी आमी बदलता दॅट दे वॉन्ट टू चेंज वेन दे लर्न इनाफ केदाळ एक लिसांव शिकता आमी एकल्याक आमी सांगतलें आळे वचनाका तांच्या घरा वचनाका म्हणून कित्याक म्हणून आमचें एनवायरमेंट बरें जायचें तांच्या घरा वचनाका म्हणून येतलो मागीर कळ्ळें ताका तो बरबाद जालो त्या घरा वचून जोड नाडलें बरें खाम गेलें पुरा लुटून ताणें बरें येंचें बोवचें खावचें पुरा लुटून एक लिसांव शिकलो जिणेंत देखून कोणा सांगता तूं म्हणटा देखून फकत लुडच्यांक कर फकत फायदो उठयतात पळय तशें थोडे फावटी कामा कडेन फायदो उठयतात काम करयतात वयले बरो व्हडले गोड उलयतात पूण सांबाळ दिनात तुका प्रमोशन दिनात देखून तुवें त्या जाळा तूं इनाफ इज इनाफ पूण तूं रिजायन दिताय आनी कडेन काम पळयताय म्हाका स्विकार केल्लें पुरो म्हणून बघताय हांवें स्विकार केल्लें पुरो देवातावन हांव इतलें घेतलां देवातावन यारांत हांव इतलीं बेसांव घेतल्यात म्हणून पुरो म्हणून बगलें पळय त्या दाळ दिवंक शिकताय थोडो एक फादरा आलो कितें आमची म्हणटालो ताची व्हडली भयण मस्त तें दान धर्म करता कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका मस्त दिलां देवान म्हाका मस्त दिलां देखून केदाळ तुका म्हाका देवान दिल्लें पुरो म्हाका सफिशंट देवान दिलां म्हूण बगता पळय तेदाळ तुका आसल्यांतलें इल्लें दान धर्म करताय ग्लोरी दान धर्म करता कितें म्हळ्यार देवान दिल्लें म्हाका ददोश देवान म्हाका ददोशी दिलां म्हाका दिल्लें देवान दिल्लें पुरो हांव आतां इल्लें म्हाका पुरो जायतलें दिलां म्हूण बगता पळय तेदाळ तूं हेरांक दिताय देखून ह्या 9 वर्सां हे 4 गूण आमचे थंय येवं दी केन्ना म्हाका हर्ट जाल्लें पुरो म्हाका इतलें दुखलें म्हूण बगता पळय तूं त्या दुखीन पडनाय भायर येताय आनी बरो बदलताय जिणी बदलूंक दुसरो गूण खालें म्हळ्यार तुवें केदाळा पळय ताणें मस्त म्हाका इतलें पळयताय पळय मस्त पळयताय पळय त्या दाळा तुका बगता आळे तूं बदलताय तुवें पळयल्ल्या तक्षण इतलें पुरो हांवें पळयलें आनी पुरो आनी म्हाका कळ्ळें म्हूण तूं बदलताय वय तूं केदाळ एक लिसांव शिकताय पळय त्या दाळ तूं बदलताय एक लिसांव शिकल्या पळय केदाळ तुका देवान मस्त बेसांव दिलां तुका बगता पळय त्या दाळ तूं बदलताय तशें बदलूंक आमकां सरस्पर 9 वर्सां कृपा दिवंक दी
मोगाच्या न्हू एक नव्या वर्सा दिसा हांवें केदाळे उडास चोरचो एक तुमी विचारचे जाल्यार नव्या वर्सा उडास चोरूंक म्हाका एक ओळ दिया म्हणून एक श्लोक म्हाका दिया म्हणून एक श्लोक दिया म्हूण देता जाल्यार हांवें एक दिवचो काय म्हळ्यार एस्तेर राणयेच्या बुकांत एस्तेर बूक एस्तेराच्या बुकांत 4th अध्याय 14व श्लोक 4:14 चॅप्टर 4 वर्स 14 तो दिला. तो खाल म्हणटालो देवान तुका मोर्देकाय तसो तिचो अंकल तिचो मावळो सांगता तिचो अंकल सांगता तिका सांगता तुका वयम पोजिशन तुका देवान दिलां वो हुद्दो तुका दिला एका शेवटा पासून द पोजिशन फॉर ए पर्पज गॉड हॅज गिवन यू दीस पोजिशन तुका राणी जावन एक हुद्दो दिला राणी जाली आय तूं गुलाम आसली तूं राणी जाली आय रायाची पतीन जाल्या महाराणी जाली आय जाल्यार एका उद्देशा खातीर एका शेवटा खातीर एक पर्पजा खातीर तो पर्पज तुवें जारी करचें म्हणून एका शेवटा पासून तुका हो हुद्दो दिला देखून मोर्देकाय एस्तेर राणयेक सांगता तो हुद्दो देवाचे शेवट जारी करचें म्हणून तूं आज गल्फांत आसाय नर्स जावन आसाय तूं गल्फांत टिचर जावन वचोंक पुरो या तूं इंजिनियर जावंक आसो हांगा इंजिनियर बोपर गांवांत इंजिनियर जावंक पुरो नातल्यार तूं एक एसी चार्टर्ड अकावंटंट जावंक पुरो CA जावंक पुरो नातल्यार एक मॅनेजर जावंक पुरो ऑफिसर जावंक पुरो नातल्यार खंय एक तुका उद्दो आसा जनरल मॅनेजर जावंक पुरो खंय एक तुका देवान दिलां तूं इज्रायल आसोंक पुरो तुका नातल्यार तूं अमेरिका युरोप स्पेन कॅनडा ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंड खंय आसोंक पुरो देवान एक उद्दो दिला त्या गांवांत तुका उद्दो दिला पूण तूं लेख एका शेवटा खातीर एका पर्पजा खातीर तुका उद्दो दिला म्हणून त्या राणयेक मोर्देकाय सांगता देवान तुका राणयेक उद्दो दिला 4:14 एस्तेर राणयेच्या ग्रंथांत तुका एका उद्देशाक इराद्या खातीर तो इरादो देवाचो इरादो एका शेवट तुवें जारी करूंक आसा राणये म्हूण तो सांगता देखून आमकां खंय नर्स जावंक पुरो मॅनेजर या इंजिनियर आमी जावंक पुरो पूण एका शेवटा खातीर देवाचो एक तत्व आसा कालेंगे म्हूण तो देवाचो शेवट जे पळय आनी तूं तो शेवट जारी कर नातल्यार तुजी जिणी कोडसाणेची जाता तुजी जिणी तो शेवट जारी करना जाल्यार तुजी जिणी खाली जाता हार्ट इज फूल ऑफ एम्प्टी फिलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस फिलिंग्स ऑफ फूल ऑफ एम्प्टीनेस खाली बोगडांचो जातात कित्याक तुवें देवाचो शेवट जारी करूं नाय देखून देवाचो इरादो कितें म्हणल्यार सोदून काड आनी तो जारी कर देखून पयलें जावन आसा मोगाच्यान पयलें एक जावन आसा नव्या वर्सा आमी एक उडास चोरया इफ यू फेस लायफ कॅज्युअली यू वील एंड अप इन कॅज्युअलिटी म्हूण सांगतात कॅज्युअली कळ्ळें तुजें कॅज्युअली म्हळ्यार सिरियसनेस ना चलता है तुजो जिणी चलताय केल्यार तूं कॅज्युअलिटी पळय महाराणी परत जावन आसा बेड्डार घालूंक घे कॅज्युअलिटी म्हणून घालतात कॅज्युअलिटी म्हळ्यार कुडले एडमीट करतात तुका गायणी परत बांदतात ते वचून घडये वचून पडटाय म्हणून अर्थ इफ यू फेस लायफ कॅज्युअली यू वील एंड अप वीथ कॅज्युअलिटी म्हणून कॅज्युअली जिवन उजो आमी आमचे जिणेक तो शेवट आसा तो जारी करूंक पळयचे मोगाच्यान ह्या नव्या वर्सा आमी आमचो जिणेय शेवट जारी करूंक पळयचे कॅज्युअली जिवन उजो दुसरें मोगाच्यान ह्या नव्या वर्सा 2023 आमी करचें जालें देर इज नो फ्युचर फॉर अनफेथफुलनेस आमी खेदळ आमच्या कामाक आमच्या जिणेक आमच्या विश्वासाक आमी अनफेथफूल जाता आमी विश्वासी रावना अविश्वासी जाता आमकां फ्युचर ना आमकां फुडें भविश्यान देखून आमी केदाळे विश्वासी पातयेनेचे जाय कमिटेड जायचे अनफेथफूल ना अनफेथफूल जावन जो फेथफूल जायचे कमिटेड बद्द जायचे आमकां येसाक जावन म्हाका दिल्ल्या कामाक हांवें बद्द जायचें टिचर जावन तुका दिल्ल्या कामाक तुवें बद्द जायचें आवय जावन बापूय जावन तुका दिल्ले जबाबदारेक तुवें बद्द जायचें तुज्या भुरग्यांतय तूं एकामेकांतय कुटुंबांतय तुवें बद्द जायचें कमिटेड जायचें त्या वेळा फ्युचर तुका राखून आसा तुवें आशिल्लें सगळें त्या फ्युचरान तुका मेळटा मोगाच्यान तिसरें जावन आसा लायफ इज अ प्रिविलेज नॉट ए प्लेग म्हणटात लायफ इज अ प्रिविलेज म्हळ्यार देवान दिल्लें एक देणें आमचें जिणें देवाचें देणें ते एक पिडा शिडा न्ही आमचें जिणें पिडाचें थोडी लायफ कश्ट पिडा म्हूण लेखतात ते लागून जो जिणें देवा देणें देवाचें गिफ्ट प्रिविलेज आमकां प्रिविलेज देखून आमचें जिणें हर एक दिसा देवा म्हजें जिणें तुजें देणें म्हूण कितले कश्ट येवन दी कितले नश्ट जावन दी कली पिडा शिडा येवन दी आमी निमाणें म्हणचे हर एक घडी म्हणचे देवा म्हजें जिणें तुजें देणें म्हजें जिवीत तुजें देणें म्हणचे मोगाच्यान चवथें जावन आसा नो पोजिशन इन द लायफ ऑफ प्लेसीस पळय नो पोजिशन इन लायफ प्लेसीस अस तशें म्हण सांगल्यार
आमच्या केदो नो पोजिशन इज प्लेसस लायफ एबाव कावन्सल म्हणटा आमी कावन्सल म्हण सांगल्यार मोगाचें न्हू एक मार्गदर्शन एक आमकां समजोनी दिवचें कोणी समजोनी कोणाचें म्हाका आयकोंक नाका कोणाचें म्हाका समजोनी नाका म्हणून न्हू खंयचें पोजिशन आसूं दी तूं पोजिशन म्हळ्यार मॅनेजर जावं दी जनरल मॅनेजर जावं दी या व्हडलो बॉस तूं जावं दी म्हाका कोणाचें नाका म्हणून कोणाचें आयकोंक नाका कोणें म्हाका समजोनी दिवचें नाका कोणें कावन्सल नाका म्हणूंक जायना सलाह कोणाची सलाह म्हाका नाका हांवें केल्ल्यात म्हळ्यार तूं तुजें उणेंपण दाखोवन येताय आनी तूं पडताय तुजें पडणें सुरू जाता कितलो तूं फेमस जाल्यार कितलो तूं उंच गेल्यार कितलो फेमस जाल्यार कितलो ग्रेस जाल्यार तुका हेरांची सलाह जाय जेत कितलो तूं वयर आसल्यार तुका कावन्सल जाय जेत देखून कावन्सलींग तुवें खाणेचें पंचवें कितें म्हळ्यार देव आमकां दिता हेरांक इन्फ्लुयन्स उद्दो दिता आमकां उद्दो देवान दिला व्हडलो उद्दो आमकां देव दिता तूं मॅनेजर जालाय गी तूं बॉस जालाय गी तूं एक इन्फ्लुएन्शियल व्यक्ती जालाय गी तूं खरें जावं पुरो तो उद्दो कोणें दिल्लो देवान दिल्लो तुका तो उद्दो देवान दिल्लो ते उद्दो तुवें खाणो जांच्या गणितांनी बदलावन हाडिचें तुवें आज कलीं गणितां जाल्लीं तांचो बदलावन हाडिचें कॉज ऑफ इव्हेंट टू चेंज कॉज ऑफ इव्हेंट्स ती दुबळी एकल्याची दुबळीकाय त्या कुटुंबान दुबळीकाय भरली जाल्यार तुवें दुबळीकाय बदलूंक तुका देवान व्हडलो उद्दो दिला हेरांक बेजाराय आसा जाल्यार हेरांक दूख आसा जाल्यार हेरांक कश्ट आसा जाल्यार तळी घटना तळें सिच्युएशन बदलूंक तुवें प्रयत्न करूंक तुका उद्दो दिला थोडे टी मिनिस्टरांक आनी परत उद्दो दिता सरकाराक उद्दो दिता देव तो उद्दो दुबळ्यांचें हेरांचें कामानांतल्यांची बिरमत पावोवन तांची जिणी बदलूंक तूं कितें करूंक जल्मा लाय म्हूण चिंतून पळय मादर तेरेसा घडये म्हणटाली तूं कितें करूंक जेदून तूं जल्मा लाय मनीस हांवें विचारल्या वेळार मदर तेरेसा तिका ती विचारलें मदर तेरेसा तूं कितें करूंक देवान कितें करूंक तूं जल्मा लाय कितें करूंक जल्मा लाय म्हूण तिणें विचारलें खंय त्या दळा दुबळ्यांची सेवा अनाथ भुरग्यांची सेवा मार्गार पडल्यांची सेवा करूंक तूं जल्मा लाय म्हूण तिका जाप मेळ्ळी खंय तक्षण ती लोप काडून दवरता तो लॉरेटो कॉन्व्हेंटाचो लोप काडटा आनी कापाड न्हेसता ती मार्ग म्युन्सिपाल्टीचे बाल मनशां मारूक जोडूंक दोवें कापड नीली तांकां 3 लायनाचें कापड आसलें एकी सांगण येता ती न्हेसता आनी म्हजें जिवीत मार्गार आसल्यां पसो मार्गाचेर पसो मार्गार आसल्या भुरग्यांक पसो मारक जोडूंक न्ही मार्गार आसल्या भुरग्यांक काडूंक तांकां जीव दिवंक हांव म्हूण तिणें केलें 7वें जावन आसा मोगाच्या 9व्या वर्सा दीस बॅड एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय गूड डेस्टिनी देवान म्हाका 9वें वर्स एका बऱ्या इराद्या खातीर शेवटा पावोंक शेवटाच्या पंथा पावोंक हें 9वें वर्स म्हाका दिलां देखून बॅड कंपनी विश्वास नातिल्ले बद्द नातिल्ले कामांत मोत घालनातले देवाचो इरादो शेवट जारी करनातले थोडे तातूंत तांकां लब्धोनी आसले थोडे एडिक्शन आसले तांची कंपनी तूं करशी जाल्यार तांच्या कंपनीक तूं येशी जाल्यार तांचो सांगात तूं सोडशी जाल्यार तुजें जिवन पाड जाता देखून 2023 तुजें एनवायरमेंट चॅक कर पळय चॅक कर एफटी ह्या 2022 पाड जालां जाल्यार तुवें आशेलें मेळोना जाल्यार तुजें परिसर पळय तुज्या भोंवतणी कोण आहात की पळय कोणा तुवें बंदे परिसरांत कोणाक धरून वायट परिसर आसल्यार तुजो शेवट वायट जाता तुजो शेवट नाश जाता वायट परिसरांत हे लब्धोनीचे मनीस हे सिरियस नातले मनीस हे कमिटेड न्ही जाल्ले बद्द नातले मनीस कामान तिरासन नातिल्ले मनीस लाय लोट्याचे चलताय मनीसांक तुवें दोरगणें जाल्यार तुजें भविश्य पाड जाता 22 पाड जालें जाल्यार 2022 पाड जाल्यार तांचे वट्टू तूं आसल्यार 2023 पाड जाता देखून तूं चॅक कर तुजें एनवायरमेंट तुजें परिसर वायट परिसर चॅक करून पळयता वायट मनीस आहात की म्हणून देखून बऱ्याक सांगता पडल्यार बरो खोट्या सांगता पडल्यार खोटो तुजें भविश्य पाड जाता खोट्या सांगता पडल्यार 7वें खरें म्हळ्यार एक क्वॉलिटी चॉयस कर एक तूं निर्धार कर एक विंचोणी कर बरी एक विंचोणी कर मेक्स फोर्स हे परमनंट चेंज मेक्स ए परमनंट चेंज तुज्या जिणेंत एक बरी चेंज परमनंट चेंजाच्या खातीर एक बरी विंचोणी कर ओन्ली वे टू चेंज इज यू मेक ए क्वॉलिटी चॉयस एक बरी क्वॉलिटी बरी करून एक विंचोणी कर ती विंचोणी केल्या तक्षणा तुजें थंय बदलावण येता 2023
तुमची इयर आमच्या नंदान जावन दी सरस्परा देवा आम्हा समेस्तांक प्रत्येक दोन इवो शर्मा वायकारी शिकोण आयकताल्यांक आनी हेरांकी तांचेर सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. हे थोडे उंचले गूण आमच्या जिणेंत येवन आमची जिणी नंदान जावं हे बापा सर्गींच्या बापा आमचेर आशिर्वाद घाल. मरये मायक तुवें 9 वर्सां आमच्या आवयक दिलें तिच्या सांगाता हें 2023 9वें वर्स तें नंदान जावन दी. आमी आशेल्लें पूर आमच्या काळजांतली आशा बागोवन दी. आमच्या काळजांतली आशा जारी जावन दी आनी आमी आशेल्लें सगळें आमकां मेळोवन दी. हें वर्स सूख समाधानाचें संतोशाचें बरें भलायकेचें आम्हा समेस्तांक तूं भाव कर. आमेन. दिव्यवाणी